कदंबा वाले ज्यादा लेके जा रहे थे लोगों को. सीट बाय सीट देव त्यांका देवईला आता 25 केला हांव देवईला. प्रायव्हेट म्हटला त्यांका लोक 50% व्हरता. तुम्ही कित्याक चढ व्हरता कारण हांव त्यांका देवईला आता. तुम्ही कितले व्हरता लोक? सीट बाय सीट आता ना आमची गाडी. सीट कोण ना म्हणजे तुम्ही तुमचे हे केल्ले आसा. तुम्ही पाळा कोविडाचे. इतकेच चढण चढ कितें एक सिटाचेर इतकेच बसतले त्याच्यावर आनी कशें आता फाटी फुडें चड जातात करून नाका. ओके ओके. कित्याक काय म्हणल्यार कदंबा सीट बाय सीट येता ते लोड घेवन येता. ना तेका लागूनच तुम्ही खंय तांकां विचारला. तुम्ही आमकां 50% दवरला. तुम्ही कित्याक लोड घेवन येता म्हणून कोणी विचारपाचो प्रयत्न केलो तांकां प्रायव्हेट बसवाल्यान? ना पात्रांव म्हणजे तुम्ही कोणी विचारला? ना विचारूंक. तुम्ही कित्याक विचारूंक ना? कित्याक सर्कुलर आसा. सर्कुलर आसा. सर्कुलर आसा. प्रायव्हेटाकूय तोच लागता आणि कदंबाकूय तो सेम लागता. म्हणजे तुम्ही तांकां कांयच विचारूंक ना. आमकां कित्याक तुम्ही 50% दवरला तुमकां कित्याक भरून हाडला काय म्हणून. मागीर आता तुम्ही तशेच लोक घालतले. डेपोचे सीएमान जेन्ना तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स दिल्ली आसा प्रेस कॉन्फरन्साचेर सांगलां की 50% लोक घालचो म्हणून कोविडाक लागून. तुमच्याच फायद्याक तुमच्याच बरें. नमस्कार. हांव रियल हेल्थ ब्युरोची नॅशनल इन्चार्ज अँड डायरेक्टर ऑफ गोवा आसा. आयज हो व्हिडिओ करपाचो कारण आसा की आयज आमच्या गोंयान जे कोविडाचें दुयेंस इतलें वाडलेलें आसा की दुसरी लाट जी आसा ही बरीच म्हणजे लोकांच्या जिवार उठून आयिल्ली आसा. आयज 18 वर्साचे भुरगे आसा तेंचे जिवाचेर उठून आयिल्ले आसा आणि लोक भरपूर संक्रमित जावपाक लागले आसा. आणि ह्याच कारण काल आमचे गोंयचे सीएम प्रमोद सावंतान काही सर्कुलर पास केल्ले आसा. आणि त्या पद्दतीन जशें की लोक जे प्रायव्हेट बसीस जावं कदंबा जावं हातून 50% लोक बसून वयचे. तेंच्यांनी हे तर सांगूंक ना की ट्रान्सपोर्ट बंद दवरचे. लोकांक खूब सोय दिल्ली आसा तेंच्यांनी की ह्या कोविडाच्या वेळारय की 50% लोक बसींनी बसून वयचे. पण हे लोकांनी आपण स्वता समजून घेवपाचें आसा की आपल्या जिवाचेर कितले त्रास जाता. कारण जे कितें बसीस चलतात तितून सॅनिटायझर परत जायना. आणि लोक आयज हांव स्वता मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर हांव रावलें जाल्यार जी कदंबा इलेक्ट्रिसिटी बस जावं दुसरी बस जावं इतली की 50% न्हू तेंच्यांनी तर 75% 100% ते घालून लोकांक धाडपाक लागले. आणि हांव जेन्ना स्वता तांकां जाप विचारलें की भाई हे काल सीएमान तुमकां सर्कुलर धाडला सगळ्यांक प्रेस कॉन्फरन्स लायव्ह सांगलेले आसा की 50% घालचे जाल्यार ते म्हाका आन्सर दितात की आमकां आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान सर्कुलरच येवंक ना. हे चुकीचें आसता. हे लोकांच्या जिवाची खेळ आसता. तर तशेंच हांव पणजी बस स्टँडार हांवें स्वता उबें रावन सगळे बसीस चेक केले. आणि हांवें हे प्रयत्न केले की जे बसीस प्रायव्हेट जावं तितूंतल्यान हांवें काही लोकांक देंवयले आणि तांकां समजोवपाचो प्रयत्न केलो की भाई की हे तुमच्या जिवाक त्रास आसा. तशेंच हांवें थंयचे जे
डिपार्टमेंटाचे लोक आसा तांकां विचारपाचे प्रयत्न केले की ते म्हणटा आमचे कडेन सर्कुलरच पावूंक ना. पूण हे खंय तरी चुकीचें आसता की सर्कुलर पावूंक ना आनी जेन्ना सर्कुलर पावतले तेन्नाच आमी हें काम सुरू करतले. जेन्ना सीएमान तुमकां सांगलेलें आसा की 50% लोक घालचे गाडयांनी जाल्यार 50%च लोक घालचे. लोकांच्या जिवाशी खेळचे न्हू, कित्याक आमची बसस जी आसा जावं कदंबा जावं प्रायवेट जावं ती परत परत सॅनिटायझर जायनात. हेतून सगळ्याच्या जिवाक त्रास आसा. कोण कसलो मनीस आसतलो, कोण संक्रमित जाल्लो आसा हें आमकां कांयच कळना. त्या खातीर सगळ्या लोकांची म्हाजी हात जोडून विनंती आसा, जे पद्दतीन लोक आयज कोवीड संक्रमित जावपाक लागला तेच्यांनी खंय तरी आपण एक हें दवरून आपली स्वताची काळजी घेवन, जिवाची काळजी घेवन आपण स्वता एक हें करचें. हांव स्वता थंय आयज उबें रावून काही बसीच्या लोकांक हांवें 50% जे 100% घातलेले तांकां 50% केल्ले. आनी तशेंच कदंबाचे जे डेपो आसा थंयचे डिपार्टमेंटा कडेन हांवें उलयलें आनी तांकांय सांगलें की जे तुमी हे भशेन लोक घालतात ते तुमी 50% करा. आणि कारण हितून कंडक्टर जावं ड्रायव्हर जावं हांकां सगळ्यांक कोण कसो मनीस आसता सांगपाक शकना, धोको आसा. सो तांच्यांनी म्हाजी जी सांगिल्ली जाप आयकून तांच्यांनी सांगलें की इमिजिएटली तांच्यांनी डिपार्टमेंटान जावं मॅसेज फॉरवर्ड केली की तुमी 50% लोक व्हरचे. सो म्हाजे गोंयच्या सगळ्या लोकांची एक विनंती आसा, आपली स्वताची काळजी घेवची आनी विनाकारण गर्दी करची न्हू, मास्क यूज करचें. कारण हो जो रोग आसा भयंकर म्हणजे भयंकर भयानक रोग आसा, ज्या पद्दतीन लोक आयज आमच्या गोंयांत मरपाक लागला. सो हे इतके तुमचे लागीं विनंती करून हांव तुमकां एक संदेश पावोवपाक सोदता आनी एक ह्या गोंयचे हांव चेडूं आसा म्हणून तुमकां आमच्या गोंयच्या लोकांक हांव ह्या संक्रमणांतल्यान वाचोवपाचो प्रयत्न करपाक शकता की हांव स्वता उबें रावून खंय खंय अशे जाग्यार आसतले थंय हांव स्वता उबें रावतलें आनी हांव काळजी घेवपाचे प्रयत्न करतलें. लोकांनी मास्क यूज करचें, सोशल डिस्टन्सींग दवरचें, लोकांक 50% बसींनी गाडयांनी व्हरचें, बेश्टेच गर्दी करची न्हू नाका आशिल्ल्या जाग्यार. हो म्हाजो संदेश तुमच्या सगळ्यांक आसतलो आनी इतकें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.